हय एकूच बायट काल बाणस्तारीक एक्सिडंट जालो तुमच्या हितून पडटा तो कॉन्स्टिट्युएंसीन पडटा सो कशें जालें खूप दुःखद घटना काल बाणस्तारी घडिल्ली आसात. म्हणजेच रॅश ड्रायव्हिंग असल्या कारणाने म्हणजे माहिती प्रमाणे जो ड्रायव्हर जण आशिल्लो तो अंडर इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहोल आशिल्लो आणि जस्ट नाव ही हॅज बीन अरेस्टेड ऑल्सो. गोष्ट म्हणजे आजच्या युवकांक विनवणी हात जोडून मागण्या गाडयो चलयत असतना दुसऱ्यांचो विचार करात, दुसऱ्याचे कुटुंब आसात, फॅमिली आसात हेचो विचार करून रॅश आणि तुम्ही ते ड्रायव्हिंग करता ताजेर थोडोसो कंट्रोल दवरियात. इतलेंच मागता. जे आज 3 विक्टीम जे आसात ते आज एक्सपायर्ड जाल्ले आसात ज्यांचे आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी ह्या वेळाचेर हांव म्हणून ज्या तरेन एक्सिडंट नॉर्मली बाणस्तारी पुला कडेन थंय ह्या सायडीच्यान तसो नॉर्मली जायनाशिल्लो कारण थंय व्हडलो रस्तो आसा, कोणाकूच कांयच तशें आनी मेंटेनन्स करपाचें वायडनींग करपाचो प्रश्नूच येना. पूण अशे तरेचे रॅश ड्रायव्हिंग निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग ज्या वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर आज कठोर कारवाई सुद्दां ह्या जे कोण आज ड्रायव्हर जो आशिल्लो ते जावपाक जाय हाचे खातीर हांव ठाम आसा. सर समोर ते कोण म्हणटात ते लेडीज चलयताले थंयसरले काल लोकल म्हणटाले आनी अरेस्ट केला कोण दुसरो ते म्हाका कांय खबर ना पूण म्हाका दिसता ताका आय विटनेस पळोवणारो थंय भुरगो आसा आणि तदनंतर ताणें म्हटलें आसा की द ड्रायव्हर वॉज अंडर इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहोल आणि तो विटनेस आसा आनी ताका पुलीस चवकशी आज सुरू आसा आणि आय हॅव गिवन इन्स्ट्रक्शन टू द पुलीस डिपार्टमेंट खास करून PI ऑफ मार्दोळ पुलीस स्टेशन थरो इन्व्हेस्टिगेशन करून काही गोष्टी जावपाक जाय. ओके सर आय विटनेस ह्या कितें म्हणून म्हणटा की जे कोणा एक्सिडंट जाला तांकां व्हरच्या तेंच्या हेका दुसऱ्याच्या घराची कितें म्हणटाले आय विटनेस तो थोडे अशें म्हणटा ते स्पेक्युलेशन सेंग दॅट अरेस्ट करपाक जाय जाल्यार ताका सोडून हेका दुसऱ्यांकूच व्हेलें म्हणून ना ना ह्या संदर्भान काही गोष्टी हांव पुलिसा कडेन आज सामको PI कडेन हांव सारको इन टचान आसात. ज्यो काही गोष्टी मेन म्हणल्यार आमचें कितें आसा थंयचे थंय खंय तर सीट बदललें हें बदललें जाल्यार खंय तरी कॅमेराज आसात त्या हेजेर कॅमेरा आसात गाडी खंयच्यान येयली ती कळटली हू वॉज ड्रायव्हिंग ते सगळे काही गोष्टी इन्व्हेस्टिगेशनाचो पार्ट आसा तो इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या नंतर काही गोष्टी म्हज्या मतदारसंघात तसो पावराचो तसो विशय कांय ना फक्त हांवें हेजे पयलीं 5 वर्सां पयलीं ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी केल्ल्यो आसा. डिमांड आसा तो डिमांड आनी बीइंग एज अ गव्हर्मेंट वी आर ट्रायंग टू गिव द बेस्ट टू द पीपल ऑफ. ओके थँक्यू.